वरां रातीची 8 घरचो येजमानी आनीकी घरा पळोवंक ना. कॅनडांत आसच्या पुताचें फोन फाटल्या 1 हप्त्यान कनेक्टच जायना. मोद्याने राती हितलांत दिसून आसा कोणाची सावळी. निर्जन रस्त्यार पाड जावन रावल्या आमची गाडी. ह्या सर्व संदर्भांनी भियें म्हळ्यार कितें म्हणून तुमकां कळटा न्हय. तर आतां चिंता, आज फाल्यां भितर मिसायल आपटोवन तुमचें घर कोसलता. बंदूक हातान घेतिल्ले व्यक्ती घरचें धार तापोवन आसात. घायल्ल्या कुटुंबादारांक चिकित्सा दिवच्या आस्पत्रेकच बॉम्ब पडच्यार आसा. ही परिस्थिती इस्रायल आनी गाझाच्या साद्या लोकांची. ऑक्टोबर 7 तारीख शेनवारा सकाळींचो वेळ. गाझांतावन आयिल्ले 4000 क्षिपणी. आकाशांतावन देंवले पॅराग्लायडर्स. दर्यातावन स्पीड बोटी. खिणा भितर इस्रायलाच्या रस्त्यांनी पावल्ले हमास आतंकवादी. सुरवातलें ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड. हजारांचे की चड इस्रायल लोक मेलो. 150 इस्रायल घरांक बंदी करून गाझाक व्हेलें. आनी हें सक्कड पळोवन इस्रायल मावन बसातगी ह्याच दिसा प्रधानी बेंजामिन नेतन्याहू गाझा वयर झूज मांडून म्हणालो, दिस इज अ वॉर टू एंड ऑल फ्युचर वॉर्स. ऑपरेशन आयर्न स्वॉर्ड्स प्रारंभ जाल्लें. तर ह्या लांब अवधेच्या संघर्षाक कारण कितें? जाप सिंपल. 2 देशांची चरित्र. तुमकां कितलें कळीत आसा इस्रायल आनी पॅलेस्टिनाच्या चरित्रे विशान? इफ यू कॅनॉट कन्विन्स देम, एटलिस्ट कन्फ्यूज देम म्हणटात. इतली कन्फ्युजींग असून घुसपड गोंधळान बुडून गेल्या हांची चरित्र. देशभ्रश्ट जावन भोंवून आशिल्ले इस्रायली जुदेव. पयलें 7व्या शेंकड्यांत आरबियांच्या गांवांत मेळिल्ली तांकां दगदवणी. ताजे उपरांत ते युरोपाक गेल्यार तांच्या क्रिस्तांव देशांनी ह्या जुदेवांक आसरो दिवंक ना. सेकंड वर्ल्ड वॉर. हिटलराच्या नाझी आर्मीन एथनीक क्लेन्सिंग म्हणून 60 लाख जुदेवांची खुनी केली. जुदेवांनी चिंतलें, आमी सुरक्षीत उर जैतर एकच वाट, आमचो म्हणलो देश. परत तांकां उडास आयलो भासयिल्ल्या गांवाचो. संवसारभर शिंपडलेले जुदेव पॅलेस्तिनाक पाटी येवंक लागले. ब्रिटिशांनी विश्वसंस्थ्याक मोदें घालून पॅलेस्तिनाचे वांटे करूंक चिंतले. परिणाम 55% भूंय जुदेवांक आनी 45% भूंय मुस्लीम आरब्यांक वांटून दिली. अशें 1948 मे 14 इस्रायल देशाचो जल्म जालो. आपल्या देशाचे 2 कुडके जाल्ले पळोवन पॅलेस्टिनगार रागार जाले. इस्रायला वयर झुजच्याक पॅलेस्टिनान एक मैत्री पंगड रचलो. आनी तुकांचे पुरा देश आशिल्ले जाणांत इजिप्त, इराक, सिरिया, लेबनान, साऊदी, जॉर्डन. सक्कड शेजारचे मुस्लीम देश. आतां समजचो जाग्याचो मात्र न्ही, धर्माचो जालो. पूण इस्रायलाची मिलिटरी आदीन तावन बळिश्ट आनी ह्या सर्व देशा विरोध इस्रायल जिखून आयले. पॅलेस्टिनाचें भौगोलीक समीकरण परत्यान बदललें. आतां 76% भूंय इस्रायलकारांची आनी पॅलेस्टिनाच्या वांट्याक केवळ 24%. भाड्याक एका कुडांत रावच्या वक्लाच्यांनी घरच्या यजमान्याकच शेड्डान घालून सगळें घर आपणा स्वाधीन केल्ले परी जाली पॅलेस्टिनाची गत. पामानांतल्या पॅलेस्टिनाक मेळिल्ली भूंय 2 प्रत्येक जाग्यांनी आशिल्ली, वेस्ट बँक आनी गाझा. ताचे देशाचें मॅप आनीकी कॉम्प्लिकेटेड जालें. वयर वेस्ट बँक, मोदें इस्रायल, ताचे पंदा चिरडून गेल्ले गाझा. वेस्ट बँक प्रदेशांत अध्यक्ष महमूद अब्बासाची पार्ट अधिकार चलयता. सरकार अब्बासाचो जाल्यारय रिमोट कंट्रोल इस्रायलाच्या हातांत आसा. विश्वसंस्थ्या प्रमाणे पॅलेस्तीन देश म्हळ्यार वेस्ट बँक. गाझांत चलता हमासाची राजवटकी. ह्या विशयान आमी मुखार उलया. एक करोड सयत जाणां संख्येन आशिल्लो ल्हान देश इस्रायल. भोवारी वेडो घाल्ल्या दुस्मान देशां मदें इतल्या वर्सांतावन घट्ट रावलां तर एकच कारण, इस्रायलाची मिलिटरी. ह्या मिलिटरीक 2 खांबे. पयलो खांबो मोसाद. हें नांव आयकतना दुस्मान कामतात. मरणाक आनी एक नांव मोसाद म्हणयत. इस्रायलाचो गुडाचारी संस्था हो. हाची 2 प्रमुख कारभारां हांव तुमचे मुखार दवरतां. 1972 जर्मनीचें म्युनिक ऑलिंपिक्स. भाग घेवन गेल्ल्या 11 इस्रायली खेळगड्यांक पॅलेस्तीन आतंकवादींनी जिवेशी मारले. ह्या फितुरी फाटल्यान आसच्या हरी एकल्याची मोसादान पाठ धरली. मुखल्या 20 वर्सांनी संवसाराच्या कोनशातावन सोदून काण तांकां मारून उडयले. भायल्या संवसाराक ही गजाल कळोवंक 12 वर्सां लागली. आमच्या देशांत आज सर्जिकल स्ट्रायक, फाल्यां उरी मुवी थिएटरांनी आसता. वोट पयलो, देश मागीर. पूण मोसादाचो मार खंय केदाळां पडटा तें कोणाकय कळना.
दुसरे घडीक 1976 इसवेंत एअर फ्रान्सचे एक विमान हायजॅक जालें. हाचे फाटल्यानी आसले तेच पालेस्तिनी आकांतवादी. हायजॅकाचे मेन टार्गेट विमानांत आसले 90 आनी 6 इस्रायली यात्रेक. विमान इस्रायलांतल्यान 4000 किलोमीटर पयस आसच्या उगांडा देशाच्या एंटिबेकोन रावयले. मोसादान आपली छाती दाखयली. आपले 100 कमांडो गन ऑपरेशन थंडरबोल्ट तांणी तयार केलें. तांणी तितल्या पयशिल्ल्या उगांडाक वचून 7 आकांतवादी आनी 40 उगांडाच्या सोजेरांक मारून फकत 1.5 घंट्या भितर सक्कड इस्रायली यात्रिकांक बचाव करून फाटीं आपोवन हाडले. केवळ एकलो इस्रायली कमांडो मारतीर जालो. ताचें नांव योनाथन नेतन्याहू. आतांचो प्रधानी बेंजामिन नेतन्याहूचो मालगडो भाव. इस्रायलांत आतां 18 वर्सां भरिल्ल्या हर एका नागरिकान मिलिटरीक भरती जावचें कड्डायचें. चल्यांक 30 आनी 2 म्हयने आनी चलयांक 20 आनी 4 म्हयने मिलिटरीन सेवा दिवंकच आसा. ताचे उपरांत ते आपापी रिझर्व मिलिटरीचे संदेश जातात. गरज पडल्यार ह्या निवृत्त सोजेरांनी सयत झुजाक वचचें पडटा. ह्या पोटीच्या झुजांत असले 3 लाख रिझर्व मिलिटरीचे सोजेर तयार आसात खंय. इस्रायल मिलिटरीचो दुसरो खांबो आयर्न डोम सिस्टम. तंत्रज्ञानाचो एक अद्भुत एअर डिफेन्स सिस्टम. ह्या आयर्न डोमान काम करची रीत पळय. वैरी देशांतल्यान एक मिसायल इस्रायला वयर फायर जाता म्हण चिंतया. आयर्न डोम ते मिसायल सोदून काडटा. भुंयक आपटावंक सोडिनासतना अर्द्या वाटेरच वाऱ्यारच निर्नाम करून सोडटा. पूण ह्या पोवटी हमासाचे 4000 मिसायल सांगाता येताना हे आयर्न डोम सयत तक्कमट्टाक शर्मेवन गेल्ले. संपूर्ण पॅलेस्तिनाचे निर्माण करचें, इस्रायलकारांक आपल्या देशांतले भायर घालचें. ह्या 2 उद्देशां खातीर 1987 स्थापन जाल्लें संघटन हमास. गाजाच्या लोकांक हमास सुटका दिवचें एक खातीर, पूण इस्रायलकारांक तें एक आकांतवादी संघटन. पॅलेस्तिनाचो फामद मुखेली यासीर अराफातान मेनसल्ली शांती समाधानाची वाट हमासाक पसंत जावंक ना. हमासाचो आतांचो मुखेली मोहम्मद डेईफ हाची काणी मोगदांक इस्रायलान येदोळूच 7 कोटी ताचेर हल्लो केला. नशिबान वाचून उरला. आतां 2 देशांच्या लोकां मदें मरणाची जुगारी खेळून आसा. 2007 इसवेंत हमासाक गाजा प्रदेशाचेर संपूर्ण नियंत्रण मेळ्ळें. इस्रायला सांगता गाजान वांटून घेवची गड केवळ 50 आनी 1 किलोमीटर कोडयाळटावन उडपी गेल्ले तितलें जाता. पूण गाजान आसचो लोक 20 लाखाचे किसड. निरंतर झुजाद्वारे गाजांतले 97% उदक पिवंक जायना तितलें पाड जालां. लोकांक कृषी करूंक जायना, उद्यम स्थापीत करूंक इस्रायल सोडिना आनी लोकांक काम करूंक म्हळ्यार काम येना. तर हांणी गांवसून दुसऱ्या देशाक वच येत न्हय. तुमी अशें चिंता जावंक पुरो, पूण इस्रायल हाकाय आड पाय दिता. कित्याक चाराय कुशींनी गडीच्या बंदूक घेवन इस्रायली स्नायपर्स राखून आसात आनी सद्याच्या परिस्थितीन पेट्रोल, वीज सकत, खाण वखदां खंयचेय गाजाक पावना. कित्याक इस्रायलांतल्यान पाशार जावची हे वाटोय बंद जाल्यात. आमच्यान कशें गोदी मिडिया आसा तशें हांगाय थोडी माध्यमां आसात. हांकां इस्रायलांत एक जीव गेल्यार ब्रेकिंग न्यूज, पूण गाजांत 1000 मोडी पडल्यारय परवास ना. 2016व्या वर्सा विश्व संस्थेन एक वर्दी दिल्ली. हाचे प्रमाणे 2020 इसवे उपरांत गाजा मनशांक जिवंक सूक्त जाल्लो जागो न्हय म्हणून कळयली. ही डेडलायन उतरून 3 वर्सां जाली. गाजाचो लोक उपाव नासतना थंयच आसा, मुसां परी मरून पडून आसा. झूज चलोवन आसचें इस्रायलाच्या दक्षिण भागांत. करावळीचो चडावत लोक आसचो उत्तर आनी केंद्र भागांत. सद्याक ती सुरक्षीत, पूण सायरन वाजल्यार बंकर सोदून वचून लिपोवन बसूं जाय. आर्थीक रितीन मंगळूरकारांक हांगाचें काम फायद्याचें, पूण थोडे चॅलेंजीस आसात. पयलें मुंबय, मागीर गल्फ, ताचे उपरांत युरोप अशें काम सोदून गेल्ली शैली मंगळूरकारांची. पूण 25 वर्सां आदीं मलयाळी लोकांनी आमकां इस्रायलीचीं दारां उगडलीं. शिकाप आसल्यार गल्फ, नातल्यार इस्रायल म्हूण सांगचो एक काळ आसलो. कित्याक इस्रायलांत आमकां मेळचीं कामां केअरटेकर वा होम नर्सिंगाची. स्वस्थ सांगचें तर प्रायवंतांची जतन घेवंक. मेळचो सांबाळ म्हयन्याक सरासरी 1,10,000 रुपये. एक इस्रायली शेकेलाचें मोल 21 रुपये. अधिकृत माहितनांतरी मंगळूरांतल्यान गेल्ल्यां पैकी स्त्रियांचो संकोच इस्रायलांत चड आसा म्हणटात.
पूण गल्फ वा युरोपांत आसचे परी कुटुंबा समेत इस्रायलांत वस्ती करची मंगळूर घरां भोव थोडी. मुस्लिम आनी इस्रायलाक मोद्यान उजो वसना जाल्ल्यान करावळेचो हिंदू आनी क्रिस्तांव लोक मात्र इस्रायलाक वेता. वर्साक उणें तरी 500 लोक करावळीतावन आपले नशीब बदलूंक इस्रायलाक पावता आनी प्रस्तुत इस्रायलांत 18,000 भारतीय लोकां पैकी 6,000 लोक करावळीचो आसा. तांतल्यान तांतूं 5,000 कोंकणी क्रिस्तांव आसा. इस्रायलाक पावूंक एजंटांक कितलें कमिशन दिवंक आसा म्हूण तुमी गॅस करना सादगी. 2003 इसवेंत 75,000 आशिल्ले आतां लगभग 25 लाख जाल्या. ह्या एजंटा पैकी कितले बऱ्या मोनाचे कितले लुटकार म्हणल्या गजालीचेर कमिशन ऐवजी निर्धार जाता. रीण कांड, घर आडव दवरून वेचेस चड. कोंकणी लोकांचो संख चडिल्ल्या पैकी आमची संघटना थंय उदयल्यांत वेल्फी नायट तसलीं कार्यक्रमा सयत इस्रायलांत सदर जाल्या. इस्रायलाक प्रवेश जोडूंक कसलीच परीक्षा पास करे जाय म्हणना दिल्ली वा मुंबईंत एक इंटरव्यू आसता. बायबलांतल्या दूद आनी मोव वाळच्या गांवांत जायत्या कोंकणी लोकांच्या घरांनी गोडसाण आनी समृद्धी येशें केलां म्हणलें सत. आमच्या लोकांचो फुडार इस्रायलांत सुरक्षीत आसूं दी म्हणली आमची आशा. संपोवच्या पयलें ह्या पृथ्वेंतल्या सर्व जिवीं पैकी आपल्याच भिरांकूळ अनभोगतावनी लिसांव शिकनातली एक मात्र जिवी मनीस. झुजाचें घोशण करचो व्यक्ती झुजा आंगणाक पांय दवरना. झुजा आंगणांत आसचो व्यक्ती झूज केन्नाय आशेना. इस्रायल, गाजा वा पॅलेस्तीन ह्या पैकी कोण जिखता म्हूण चिंतचे की गिरबोचे परी जीव हातांत धर मरणाच्या बियान दीस मेजून आसच्या अमायक लोकां विशान चिंतल्यार मनशापण खंडीत जिखतलें. चिंतून पळया. नमस्कार.